पाळी मतदारसंघाचो आमचो कॅन्डिडेट सिद्धार्थ नाईक ताणें आयज आमचें नॉमिनेशन फायल केलां. आमकां विश्वास आसा आमचे मुख्यमंत्र्याचेर आनी आमच्या कॅन्डिडेटाचेर तो भरघोस मतांनी आमी ताका निवडून हाडटले हितून दुबाव ना. मुख्यमंत्र्याचें कार्य ह्या कार्याचेर जी पावती जी दिवपाची आसा ते आमचे मतदार दितले अशी म्हाका आशा आसा. आमचे सुंदर हे ग्रासरूट लेवलाचेर काम करून येयल्लो आमचो कार्यकर्तो आसा आणि भारतीय जनता पार्टी ही सामान्यांतल्या बारीक कार्यकर्त्याक वयर काडपाची पार्टी आसा आणि लोकांक आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर पूर्ण विश्वास आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा आनी आमचो जो कॅन्डिडेट आसा तो भरघोस मतांनी निवडून येतलो अशी म्हाका आशा आसा. पार्टीक आमच्या हेच्या पयलीं जिल्हा पंचायतीक आमचे पांडुरंग सावंत यांच्या बरोबर काम केल्लें आनी आयज ताजे चले मुखेलमंत्री आहा. त्या कारणान ह्या जिल्हा पंचायतीक वचपाची जी आमचे लढपाची जी संदी गावल्या ती हेच्या पयलीं तेंचे कडसून आमकां शिकवण गावल्ली आनी त्या माध्यमांतसून आयज ही जिल्हा पंचायत म्हाका जी पाळी मतदारसंघाची तिकेट गावल्ली आसा ती तिकेट आमचे मुखेलमंत्री आमच्या सांखळी मतदारसंघाचे आमदारूय म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा आणि गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा. तेन्ना आमची जी पाळी मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीची जी कितें तिकेट म्हाका गावल्ली आसा ती म्हाका गावनासून सगळे आमच्या जे पाळी मतदारसंघात जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा तांकां सगळ्यांक गावल्ली आसा अशें म्हाका एक म्हाज्या मनाची एक भावना. आनी आमकां ही निवडणूक जिखपाक सामकें इजी आसा कारण आमचे जे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आहा ताणें आमच्या सांखळी मतदारसंघात जे आमदारकी म्हणून जे काम केल्ल्या त्या कामाच्या हेजेर आमी सहज आनी इजी निवडून येतले कारण कांयच मतदारसंघात कामाची हे कांय सहसा उरलेली ना. जॉबा अशी जॉब बरे भशेन जाल्ले आसा. 90% तरी भुरगे सामकेच खुशी आसा. त्या कारणान आमी इजी निवडून येतले ही म्हाका आशा आसा.